साळगांव मतदारसंघात उदकाक जावपी त्रासाक लागून वेऱ्या खासा बसका आयोजित केल्ली। थळाव्यांनी आपले प्रश्न बसकेन मांडिल्ले। थळावो आमदार गृहनिर्माण मंत्री जयेश साळगांवकर ह्या बसकेक हजर आशिल्ले। RDX को खातीर वेरेच्यान गौतम शिरोडकार। आयज ही स्पेशल मिटींग कन्वे केलेली आणि मिटींग कन्वे करपाचो रिजन जो त्रास आयज सालिगांव मतदारसंघात आमी फेस करता, स्पेशली आमच्यो ज्यो टेल एंड विलेजीस आसा, ज्यो रेशमागोज विलेज, नेरूल विलेज, हांगासर सालिगांव सम पार्ट्स ऑफ सालिगांव विलेज, सालिगांव हे खूब त्रास सहन करता, लोड शेडिंगाक लागून सहन करता आनी उदकाक लागून आमकां खूब त्रास जाता। तर आयज आमी वेरे गांवांत एक स्पेशल मिटींग कंडक्ट केल्ली आसा आनी ह्या मिटींग करपा फाटलो उद्देश असो की लोकां कडेन इंटरेक्शन स्ट्रेट जे ऑफिशियल्स आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे तशेंच PWDचे वॉटर सप्लाय तेंचे कडेन स्ट्रेट इंटरेक्शन जावनी आनी आमी जो प्रॉब्लम आयज फेस करता सालिगांवांत विथ रिगार्ड टू लोड शेडिंग केन्नाच पयलीं नासलो। लोड शेडिंग कित्याक लागून जाता हे फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ तांकां कळना, इंजिनियरान तांकां सांगुनी की कित्याक जाता आनी अंडर वॉट सर्कमस्टान्सीस लोड शेडिंग करचें पडटा पळय तेन्ना आयज सगळे नेरूल स्पेशली आनी रेशमागूज हे ग्रामस्थ आयज हांगासर मिटींगेक येयलेले आनी तेंच्यांनी आपल्यो समस्या मांडल्यो आनी समस्यांक तांकां उत्तरूय तशेंच मेळ्ळा। म्हाका दिसता की सॅटिस्फॅक्टरी उतरां तांकां मेळ्ळा। लोड शेडिंग आयज जाता पळय हेजें मुख्य कारण आसा की आमकां जो पावर सप्लाय जो हांगासर येता आमकां सालिगांव येता एंटायर कोस्टल बेल्टाक हे चालू आसा लोड शेडिंग। आतां लोड शेडिंग दिसाच्यान कितले फावटी करता आनी परत रिज्यूम केन्ना करता लायट, ड्युरेशन कितें आसता लायटीचो लोड शेडिंगाचो हो लोकांनी आयज प्रश्न केला। तशेंच हेजेर आमी इम्प्रुवमेंट कितें करतले, आमचे सोल्युशन्स कितें आसा हेजेर, तर तेज्या बद्दलूय आमी तांकां जाप दिल्ली आसा। आमी वी आर व्हेरी कन्सर्न आनी लोड शेडिंग आतां जे चालू आसा हे फुडल्या वर्सा परत जावचें न्हू हो प्रश्न कायमचो मिटपाक जाय। हेजेर आमी स्टेप्स ऑलरेडी उचललेले आसा आनी ते लोकां फुड्यान आमी लोकांक सांगपाचो प्रयत्न केला। answer